काणकोण आणि मडगावचे खासगी बसवाले बुधवारा येरादारी संचालकाक मेळ्ळे। ते म्हणतात काणकोणा कदंबान घाल्ल्यो नव्यो बसी बंद करच्यो। कदंबाच्या वरालाक लागून खासगी बसीक पॅसेंजर मेळनात। येरादारी संचालकान तांचे आयकल्ले भशेन केले, तांकां परत 18 तारखेर आपयल्यात। काणकोण, मडगाव आणि कुंकळ्ळेच्या बसवाल्यांनी बुधवारा येरादारी संचालकाक निवेदन दिले। नेमांक धरून नाशिल्ल्या नव्या कदंबाचे वराल रद्द करचे म्हूण ते मागतात। खाजगी बसी आणि कदंबाच्या वेळात चड फरक ना, ताका लागून पॅसेंजर मेळनात आणि धंदो लुकसाणान चल्ला अशें बसवाले म्हणटात। तांच्या प्रस्नाचेर 18 तारखेर विचार जातलो अशें येरादारी संचालकान म्हणला, अशें बसवाले उलोवन दाखयतात। ज्यो इनलिगल कदंबाची बसी कॉमेस केलाय ताका आमी अपोज करपा लागून आनी तेजी संदर्भाक आमचो एज अ डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर अरुण देसाय आमी येवन मेळे कडेन आहाय आनी ताका आमी एक मेमोरंडम दिला। कित्याक म्हळ्यार काणकोण सद्याकच बसी क्लच चलताय आनी ह्यो जर कदंबा बसी जर घायल्यो जाल्यार आनी ताका हे उपाय कांय ना दुसरे बसी घालपाक, ताका लागून आमी मेळपा आयिल्ले। आनी डायरेक्टरान आमकां सांगला कित्याक म्हळ्यार आपूण लिगली कितें तरी आसा जाल्यार आपूण कदंबा कडच्यान मागतलो आनीक बरें आश्वासन दिलें तेणी। आपूण नेक्स्ट 18 तारखेर मिटींग घेता आनी 18 तारखे मिटींगे आपूण तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करता म्हूण सांगला। काणकोणचो टीसी खाजगी बसवाल्यांक पिट्टा, ताची 8 दिसां भितर बदली करची म्हूण ते मागतात। ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हणूनय ते उलोवन दाखयतात। सुशांत पळ, प्रुडंटा खातीर। दर्यादेग वाठारांतले शेकवाले आनी रेस्टॉरंटवाल्यांचेर राती 10 उपरांत म्युझिकाचेर बंदी घाल्ल्यान पर्यटक येनात। तशेंच हायकोर्टान 55 डेसिबल मेरेन म्युझिकाची मर्यादा घाल्या। कमीत कमी 120 डेसिबल म्युझिक लावंक मेळपाक जाय अशें ते मागतात। दर्यादेग वाठारांतले शेक आनी रेस्टॉरंटांनी फक्त 55 डेसिबलांचे म्युझिक लावंक मेळटा। राती 10 उपरांत म्युझिक लावंक मेळना आनी ताका लागून ट्युरिस्ट येनात। ताचो फटको आमकां बसला, वेवसाय चलना अशें शेकवाले आनी रेस्टॉरंटवाल्यांची सिटीजन चार्टर गोवा ट्युरिझम संघटना म्हणटा। कमीत कमी 120 डेसिबलांचे म्युझिक जाय आनी राती 12 मेरेन म्युझिक लावंक दिवचे अशें ते मागतात। Our livelihood is based on tourism, bottom line. Okay, and if there's no music, there's nothing. For Goa, the law has to change. The demand is that the state of Goa should understand that 55 decibel is not correct. It should be a minimum of 115 decibels on the upper limit. That's a very basic requirement. 115, 120 decibels. आमचे गोंयकार येतात पणजेंतल्यान, पर्वरींतल्यान, म्हापसांतल्यान येतात। जेवण बरें आहा म्हणून येतात म्हाज्या रेस्टॉरंटान, पूण तांकां म्युजीक मेळना। 9 8 काम काबार जाता, 9 9:30 येयले आमच्या रेस्टॉरंटान जाल्यार 10 बंद करून पडटा। आतां 12 पासून 11:30 पासून तरी आमकां हे रूल मातशे चेंज करून पडटले। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। म्हापशा पालिका बाजारांतले सार्वजनीक गणेश मंडळाचे अंदू 52वें वर्स। ह्या गणेश मंडळान अंदू चवथीची बऱ्यापैकी तयारी केल्या। देणगी कुपानां सयत साबार सामाजीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी दवरल्यात। मनोरंजना सयत भुरग्यां खातीर मंडळान स्पर्धाय दवरल्या। 5 मुंबयसून नाटकां हाडलेलीं आसात, तेंचो श्रोत्यांनी तेंचो लाभ घेवपाचो आसा। भुरगे जे SSC 12वी आनी ग्रॅज्युएट हे जे भुरगे पास जावन येयल्लेले आसात तेंचो आमी गौरव करून करतात। वक्तृत्व स्पर्धा आनी कथाकथन स्पर्धा ही सुद्दां आमी भुरग्यांची घेतात। परत आमी वेशभूषा स्पर्धाही आयोजीत करतात। चवथीक नवे अभंग आनी गितांच्यो सीडी बाजारांत येतात। मंगळारा पंडित महादेव रघुवीर पेडणेकारान गायिल्ल्या गितांचे सीडीचें म्हापशां विमोचन जालें। सीडीचें नांव मांगल्य मूर्ती गणपती। हातूंत गणपतीची गितां आनी अभंग आसात। गणेशपुरेचे गणपती मंदिरांत विमोचन जालें। या सीडीचं वैशिष्ट्य असे आहे की ज्यांना गणपतीच्या गाण्याची आवड आहे त्यांच्यासाठी काही गाणी आहेत आणि ज्यांना फक्त आरतीच हव्या असतील तर अशात यात आरती पण आहे। तर सगळ्यात पहिलं गाणं जे आहे मांगल्याची चैतन्याची असं एक गाणं आहे। असे एकामागून एक अशी 4 गाणी आहेत। 4 गाण्यानंतर 4 आरती आहेत आणि आरतीनंतर एक पारंपरिक गजर आहे। इतले मजगती वास्कोचो बाजार चवथी पयलीं नितळ करचो म्हणून वास्कोकार मागतात। मार्केटांत घाण मारता आनी थंय कोयरूय कुसपाक लागला। हांगसर सामक्यो हळशीक पडलेली आसा, गार्बेज सामकी अशी पडलेली आसा की सामके त्रास जाता। आतां चवथ लागीं पावल्या, आमकां वचपाक येवपाक सामक्यो वाज येता सारको
आनी कशी आमी भाजी घेतली हे म्युन्सिपाल्टीन मातशें एक्शन नवें मार्केट जाता तें केन्ना तेन्ना पूण बेगीन मातशें एक्शन हेजेर म्युन्सिपाल्टीन घेवची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.